सो आयज आमी क्लीन करता हे भितरले सिलिंडर दवरता पळय थंयसर आनी हांगासर तुमी पळोवंक शकता फॅन मागीर ते चेअर सगळें हांगा दवरला शिवाता जागोच ना न्ही म्हटल्यार शिवाता हांगा आमी जागो करून दिले तूं तुजें सामान दवर म्हटलें आनी कितें करतलें आमचें सामान सगळें हांगा चिकटून चिकटून दवरला हे पळयात सो आयज म्हटलें मातशें हें क्लीन करया म्हटलें कित्याक खबर आहा थंयसर बाटली बीन आहा तुमी म्हणटली शिव पिता ड्रिंक करता म्हणटलें ना हांव तें हाडटा कित्याक बाटली म्हळ्यार म्हाका पेंट बिंट करपाक बॉटल आर्ट सो ते टायम ना म्हणटा हें बॉटल सगळें आतां उडयता हांव पळय इतलें हांव कचरो भरला सो तें सगळें काडटा दाखयता तुमकां कितें कितें आहा भितर हें जाय तुका हां खंय येतलो म्हाका तें पळय सांग खंय पळय जाला इतलें लागता रोड पुरो तुका 10 मीटर आहे ते आता हांगा दवर नाका सगळं सामान काडलें हांगा आवयस बेजार येयलो सारको सो हें सगळें बॉटल बिटल न्ही हांव हाडलेले खंय रस्त्यार बिस्तार पडलेले घेवन येता हांव पेंट करपाक सद्या टायम ना म्हणटा हें सगळें उडयता आतां आनी दवरना हांव कित्याक दवरला हें शिव दवर म्हणटा बेश्टोच तेलाची डबो एक दीस दवर म्हटलेलें तुवें आतां सगळें उडयता हांव आतां काय दवरना सगळें कचरो हें हांवें केक बोर्ड बीन दवरता हांव केन्ना एका प्रोजेक्ट बीन आसता सो ताका लागून हांव हें दवरता केक बोर्ड आनी हांवें हें न्ही ऑर्डर केल्लेलें वफल मेकर आजून वफलूच करूंक ना हांवें सगळें हाडटा करपाकूच टायम ना वयर पॅन गेलें म्हाजें हें पळयात वफल मेकर हाडलेलो हांवें यूजूच करूंक ना हांवें ना म्हाका हितून वफल करूंक जाय हें पळयात हें एक सायडीन काडून दवरता हांव ही तुमकां बरेंशें वफल दाखयता ओके सो चला हें सगळें हांव न्ही मॅस पडला क्लीन करता आनी जें कितें उडोवपाचें आपल्या सायडीन दवरता ओके हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशें आहा तुमी आमी सगळीं बरीं आसा हाय तूं कसो आसा हांव बरो आसा हां सो म्हटलें इश्यू न्हिदला म्हटलें तें मातशें क्लीन करया म्हटलें जाल्यार जागो खाली जाता पळय इतलें बरें हय कर विश्वनाथ सो म्हटलें आयज तें मातशें क्लीन करया उरलेलें आमचें दिवाळी टायमार त्या टायमार जावूं ना करपाक आई पळय थंय पटली खंय सगळ्यो बाटल्यो ते फातोर ते व्हायट कलर मार्बल ते जाय म्हाका कारण क्रिसमसाक बीन डेकोरेशन करपाक ते मशीन मारता ते आसूं न्ही आनी हे सगळें उडय ते कडाई बिडे सगळें उडय हां नागे कडाई म्हाका एक न्यू कडाई घेवंक जाय आमचो कडाई आहा पळय खूब दाट आहा कितें तेल बी घालून दवरलें न्ही ताका शिवनात पळय थंय कडाई घेवंक जाय म्हटलें की तोळ असो पळोवपाक लागलो ते कडाई आसा पळय आमचें खूब थिक्क आहा ते गरम जावपाक न्ही तेल खूब टायम लागता सो एक चित्ता ही बारीकशी कडाई घेवपाक सो हे कडाई पळय नाका हें जालां हें जालां हें पळयात सो म्हण नाका म्हटलें सगळें उडय हांव क्लीन करता तूं सगळें पिशवी घाल आनी हें दवर हें केकाचो बोर्ड शिकोवपाक बी जाय पडटा स्कुलान बी आनी हें मफीन तें बी करता एक दीस पळोवया कितें कितें येतें जाय खंय ते दवर बाकी उडय बाटली बिटली सगळें उडय आतां आनी पेंट करपाक पाशेंच ना सो आयज संडे आसा सो हांव डीप मशीन मारता तें व्हडलें मशीन फक्त संडेचेच मशीन मारता हांव आनी मंडे टू सॅटरडे म्हाजें तें धाकटें मशीन इरेका खोपाचें तें मारता हांव सो आयज मातशी डीप क्लीन करता ताका लागून म्हटलें मशीन मारया कित्याक धाकटें मशीन न्ही तें तितून चड कचरो बिचरो ओडून घेवपाक मातशें बरें न्ही ताका लागून हां तें आसूं केन्ना बिचार बी गेले तेन्ना खेळपाक जाय आमचो आतां इश्विको आहा न्ही केन्ना बिचार बीन गेले खेळपाक बीन जाय पडटा हें दवर आनी हें दवर बरें आहा एका मातशें पेंट करता आसूं एका कशें बरेंशें पेंट करता आनी कितें दवरपाक जाय असलें बिसलें मेळपाक खूब मुश्कील हें दवर चल तूं मातशें म्हाका क्लीन करून दी हांव मागीर मातशें सो आयज हें करता आनी आयज न्ही सकाळीं सगळें आयदन धुवन काडलें हें पळय आईचें आयदन सगळें धुवन काडलें हांगा दवरला सुकपाक फॅन लावन दवरला म्हणजे सुकोनी म्हटलें ओके चला बेगिना बेगिना हांव मशीन मारता आयज काय पुसचेना हांव न्ही एक दीस सोडून एक दीस अशें पुसता सो इतलें काय आमचें घाण जायना फ्लोर सदी पुसपाक ओके मशीन मारता मागीर मेळटा तुमकां ओके चला उठलो न्हू रे न्ही जाली हेजी सो सारकें म्हाजें मशीन मारलें मागीर उठलो हांव सो काल जालें कितें 2-3 दीस न्ही ताणें कांय पोटी करूंक ना 3 दीस जाले काल धरून 3 दीस न्ही गे 3 दीस जाले ताणें पोटी करूंक ना स्टार्टींग एक प्रॉब्लेम जाल्लो तशेंच तेन्ना हांवें उदक घातलेलें केलें ताणें आतां खूब तेंपांनी न्ही काल 3 दीस ताणें करूंकूच ना म्हणून आमी रावल्लीं करतलो म्हणून काल कितें जालें सकाळीं काल तो करपाक वयतालो करतना न्ही रडपाक लागलो व्हडल्यान म्हाका ताका दुखता बी आसतलें आनी पोट समज घट जाल्लें
सो मागीर हांवें कितें केलें ताका जायत ना तो रडटा तो ट्राय करता पट्टी करपाक तो ताका जायत ना तो रडटा मागीर हांवें कितें केलें उदक घातलें मागीर हाफ एन आवरान ताणें केलें आनी करतना आनी खूब रडपा लागलो म्हणजे अशी घट कशें भायर येवपा लागलें पटी खूब रडलो ताका म्हणजे ताका तें दुखतालें अशें केलें ताणें काल सो म्हटलें काल उदक घातलें आनी आयज उदक घालूंक ना हांवें काल केलें ताणें पटी उदक घातलें न्ही सोमतें हाफ एन आवरान ताणें केलें सगळें भायर येयलें पोट साफ जालें न्हू रे खूब रडलो तो काल जशें आमी ताका वॅक्सीन दिना तेन्ना असो रडटा पळय तो तसोच काल रडपा लागलो ताका खूब दुखपा लागलें सो सांगपा जायना केन्ना कितें जाता त्या भुरग्यांक तो पोट सामकें सुकलेलें तेजें सो न्हांवया मरे सो हेका हांव तेल पुसता न्हांवूंक घालता मागीर हांव शावर घेता ओके मागीर मेळटा तुमकां आयज हांवें कितें करता वले सुंगटाचें बारीक सुंगटाचें कितें रेसिपी तुमकां हांव शेअर करता ओके सो हेका पयलीं न्हांवून हाडटा ओके चला भायर जाला काळोख पावस पडटा म्हाका दिसता पावस 31 नायट पार्टी करूंक वयता दिसता पावस चल हेका तेल पुसता रे काळोख जाला सारकें भायर बारीक पडटा पावस सो हेका घालता मेडिसीन घालता पावसूय पडटा आनी गरमी जाता चला मेळटा तुमकां मागीर सो चला आतां करुया आमी सुंगटाचें रेसिपी आई तुमकां दाखयतली ओके आनी हे जे सुक्का आहा पळय सुक्का अशें चड ड्राय करचें ना मातशी ग्रेवी दवरतलें आनी हे सुक्का आहा पळय तुमी शिता वांगडा खावं शकता ओके शिता वांगडा चपाती वांगडा नाजाल्यार सोलकडी करात आनी सुका करात नाजाल्यार दाळ करात आनी सुका करात खूब बरें लागता ओके आईचे स्टायल हें तो सुंगटां काल आमी उजरोवन दवरलेलेच सो जायना सकाळचे आनी बारीक बारीक आसलेले ते ओके खूब आसलेले ते सगळे उजरयले चिंतलेले की थोडेशे दवरया नूडल्स बीन करया म्हणून पण ते उजरयले न्ही ते इतलेशे जाता मागीर ते सो म्हटलें सुकाच करया म्हटलें करी करता म्हणपालें म्हण करी नाका सुका केल्यानी खूब बरें लागता शिता वांगडा बी जेवपाक न्ही खूब बरें लागता ओके तो हांगा सगळें हांवें काडून दवरला दाखयता तुमकां सो हे पळयात हांगासर मसाला बीन काडून दवरलेले आसा सो हांगासर पळयात अर्द नाल्ल न्ही ग्रेट करून घेतला एक हाफ टीस्पून घातला हळदीचो पिठो हांगा घेतला एक 5-6 न्ही बेडगी मिरची घेतला आणि हांगा एक 10-12 लसूण घेतला हाफ कांदो घेतला आणि रोस्टेड सासवां घेतला आणि जस्ट थोडेशेच मेथी घेतला रोस्टेड आणि हे आसा कोथिंबीर 1 टीस्पून घेतला ओके हे आतां आमकां वांटून घेवंक जाय सो वांट्टा न्ही सगळें एकदाच घालून ते वांटनाकात ओके दाखयता तुमकां पयलीं न्ही आमकां हांगा घालता मिरसांगो घालता आणि सासवां आणि मेथी घालता आणि कोथिंबीर घालता सो पयलीं हें वांटून घेवंक जाय इल्लेशें उदक घालून ओके हें वांटून घेवंक जाय कित्याक बरें सगळें घातलें न्ही तें मागीर फायन पेस्ट जायना बरें वांटना सो पयलीं हें वांटून घेवया इल्लेशें उदक घालात आनी पयलीं हें वांटून घेता हांगा सगळ्यान हें जाल्लें आसा वांटून आतां हें सोय मागीर लसूण आनी कांदो घालपाचें आनी घालून न्ही फायन पेस्ट करप ना कळ्ळें न्ही मातशें कोसलेशें वांटून घेवंक जाय जे आमी सुक्का करता न्ही ताका लागून सो फायन पेस्ट करनाका थोडेशें उदक घालात आनी आतां वांटून घेवया सो उदक घालून न्ही हें वांटून घेवया हे पळयात अशें आमकां न्ही कोर्सली वांटून घेवंक जाय फायन पेस्ट ना हें सो मसालो रेडी आसा आनी हांगासर आमकां लागतले पळय 2 कांदे चॉप करून घेतला आनी 2 टोमॅटो मगे 2 टोमॅटो चॉप करून घेतला आनी सुंगटां पळय दाखयता तुमकां बारीक सुंगटां सो हेतून न्ही टोमॅटो घातला इफ तुमकां टोमॅटो घालपाक नाका जाल्यार तुमी सोलां घालात तरी पूण आई न्ही 2-3 सोलां घालतले कित्याक ते मातशें टोमॅटो इतलें आंबट ना ताका लागून ओके सो हांगा दवरला हांवें कढाई दवरला बरें कढाई तापोवनी सो कढाईनी बरें तापलेलें आसा तेल घालता एक 2-3 न्ही व्हडलो चमचो तेल घालात इफ खोबरें तेल बी आसलें न्ही खोबरें तेल बी घालात आं बरें लागता खोबरें तेलां आई तुमकां मेळोंक ना न्ही आई मास्टर शेफ सुनंदाची रेसिपी सुंगटाचे सुके हाय म्हण सगळ्यांक हय तू सांग सगळ्यांक हाय म्हटलं हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल चल ओके तेल बरें तापलेलें आसा सो कांदे घालता सो कांद्यानी आमकां हांगासर एक 2-3 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवंक जाय सो आतां घालता टोमॅटो सो टोमॅटो घालून एक बरें 2-3 मिनटां ताका बरें फ्राय करून घेयात जस्ट थोडेशें मीठ घालता कित्याक खबर आहा मातशें तें बेगिना टोमॅटो शिजतलें जस्ट थोडेशें घालता मागीर पळोवया आनी टोमॅटो आमकां न्ही सॉफ्ट जायसर न्ही बरें शिजोवन घेवंक जाय सो आतां घालया आमी सुंगटां बरें ताका मिक्स करून घेयात सो हांगासर न्ही हें पळयात हें आसा सुंगटाचें तें बोडका आसता पळय तकली ताका बरें चिड्डोन न्ही आई रोस काडटा हितून न्ही बरो टेस्ट येता इफ तुमकां हें स्टेप करपा नाका जाल्यार तुमी उदक एड करपाचें सो हांगासर न्ही बारीक सुंगटाचें न्ही बोडका आनी चिड्डोन न्ही बरें रोस काडटा ही सो मातशें
चिड्ड असे पिळटाना बिनी तोपता काटे बीन ते मिशी सॉरी काटे बिटी तोपता मागीर ते सांबाळून. सो थोडेशे बोडका सायडीन दवरून मम्मीन बरें ताका फातरान अशें चिड्डोवन उदक घालून रोस पिळोवंक काडलाय. हितून न्ही बरो टेस्ट येता. सुंगटाच्या हुमणाक बीन घालता हें आनी सुक्का बी घालपाचें. इफ तुमकां नाका तुमी हें स्कीप करात. ओके. सो आतां आमी हें उदक घालया. तुमी ह्या जाग्यार न्ही उदक घालपाचें न्ही. ओके. आतां आमकां सुंगटां न्ही बरें शिजोवन घेवंक जाय. ओके. बरें ताका मिक्स करून घेयात. हें उदक घातलें न्ही सुंगटाक न्ही बरो टेस्ट येता. आनी जेन्ना तुमी सुक्का करता पळय बारीक सुंगटाचेच करा. इफ तुमकां बारीक सुंगटां मेळना जाल्यार मोठे सुंगटाचे केले जाता, कांय प्रॉब्लेम ना. पण मोठे सुंगटाची तकली अशी चिट्टून घालनाकात, ते इतलें बरें जायना. बारीक सुंगटाची तकली आसता पळय बोडका ते मातशें चिड्डून घालात. बरें रोस काडून बरो टेस्ट येता. सो आतां न्ही बरें शिजोवन घेवया. धांपोवन दवरता. फाटी न्ही खंयचे तरी व्हिडिओन दाखयलेले बारीक बारीक सुंगटाचे बोडका चिड्डोवन न्ही आयज रोस काडलेले. थोड्यांक ते आवडना सो ते तुमी स्कीप करात. आमगे ते करतात सुंगटाच्या हुमणाक सुकेक न्ही चिड्डोवन घालता. ओके. आनी हेज्या वांगडा आयज करतले सोलकडी. सोलकडीची तुमकां रेसिपी शेअर करता की म्हाका न्ही खूब जाण विचारता सोलकडी रेसिपी दाखय. हांवें दाखयला व्हिडिओ तर म्हाका ते व्हिडिओ मेळत ना. खंयचे मदीं व्हिडिओ आहा ते. सो आयज करताच न्ही तर तुमकां दाखयता सोलकडी. ओके. सो हांगासर पळय सुंगटांनी बरें शिजलेले आसा. ओके. आतां आमी घालया तो मसाला वाटलेले सोय घालया आमी. सो बरें एका मिक्स करून घेता. आनी उदक बी घालप ना कित्याक खबर आमी मातशें हें ड्राय करतले आनी उदक आमी तें उदक घातलेलें पळय तेंच पुरो. आनी सुंगटां शिजता आसतना 1 कप उदक घालपाचें आनी तर उदक घालप ना. बरें एका मिक्स करून घेयात. जस्ट थोडेशें सोला घालता की टोमॅटो घातलेले आसा आनी मीठ जाय घे. मीठ थोडेशें मीठ घाल. आनी इतलो बरो वास सुटला तुमकां सांगू. बरो वास सुटला. घाल घाल घाल. की आतां मीठ घालून न्ही आतां आमकां धांपोन न्ही जशें 10-15 मिनटांनी एका लो फ्लेमीन न्ही आमकां बरें शिजोवन घेवंक जाय. इफ हें सुक्का सपोज तुमकां मातशें ग्रेवी जाय जाल्यार उदक मातशें चड घालात आनी ताका शिजयात. ओके. हांव आतां आनी उदक घालना पळोवया कित्याक पुरो म्हणटा ही आमकां चड पातळ नाका. ओके. हें आतां जाय तितलें मातशें 15 मिनटां 10-15 मिनटां दवरतलें लो फ्लेमीन मागीर जालें आमचें सुक्का रेडी. ओके. सो आतां आमी करया सोलकडी. क्वीक तुमकां रेसिपी शेअर करता. सो सोलकडी करपाक सोलकडी न्ही हें तेन्नाच करपाचें आनी तेन्नाच खावपाचें. रातचें बिचें दवरप ना तें मागीर पिड्ड्यार येता. इफ तुमकां जाय जाल्यार तुमी फ्रिजीन दवरूं शकता. आमी जेवच्या पयलीं 1 वर पयलीं भायर काडून दवरात. सो हें सोलकडी तेन्नाच करपाचें आनी तेन्नाच खावपाचें. सो 1 कप सोय घेतला. 3च घेतला बेडगी मिरची आनी लसूण घेतला. ओके. ओके. आतां पयलीं लसूण घालप ना. सो दाखयता तुमकां. पयलीं आमकां सोय आनी मिरसांगो हें पयलीं वांटून घेवंक जाय. सो सोय लसूण घालप ना. पयलीं हें सोय आनी मिरसांगो घातला. हें पयलीं इल्लेशें उदक घालून न्ही वांटून घेवंक जाय. ओके. फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. हें पळयात वांटून जाल्लें आसा. सो आतां आमी घालया लसूण. सो हांगासर पळयात लसूण घातला. आतां आमकां न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो मसालो न्ही एक आयदनान ट्रान्सफर केला. उदक घालता आनी सोलकडी मातशें पातळूच करात. चड अशें थीक दवरनाकात. मीठ घालता. सो आनीक उदक घालतलें हांव. थोडेशें मीठ घालता पयलीं टेस्ट करून पळोवया. आनी आतां घालता सोला. घाल सोला घालता. घाल सोला घालून बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आईनी आनी थोडो सोला घातला आनी उदक घालून आमकां मातशें पातळ करून घेवंक जाय. आनी उदक जाय पडटलें आमकां मातशें थीक आहा पळय. ओके. तुमकां जाय जशें तुमकां चड पातळ जाय चड थीक जाय त्या प्रमाणे तुमी उदक घालात. सो हें पळयात हें परफेक्ट इतलें पातळ. मीठ घालता. आतां पळय मीठ घालून न्ही मिक्स करून न्ही आमकां हें सायडीन. सो मीठ घालून न्ही सोमतें आमकां हें खावंक जायना कित्याक सोला न्ही मातशें बरें भिजोवंक जाय. आमटान न्ही मातशें भायर येवंक जाय. सो आमकां न्ही हें 1 आवर सायडीन दवरूंक जाय. मागीर शिताक घालून जेवपाचें. तुमकां जाय जाल्यार तेपळ्यार 2 धाडून सुद्दां घालूं शकता. ओके. सो हें जाल्लें आसा. एका सायडीन दवरता 1 आवर कित्याक तें आमटान बीन मातशें बरें सोक जावंक जाय. सो मागीर 1 आवरान मागीर जेतली आमी. सो हें सोलकडी तेन्ना करून खावपाचें. अशें करून रातचे बितचे खायनाकात. फ्रिजीन दवरा तुमी इफ तुमकां जाय जाल्यार मागीर भायर काडून दवरात. ओके. सो हांगासर न्ही हें पळयात एक 15 मिनटां लो फ्लेमीन दवरलें हांवें आनी हें जाल्लें आसा. आनीक हांव थीक करचें ना. हें सारकें आहा. शिता वांगडा बी जेवंक हें बरें जाता. ओके. आनी खूब बरो वास सुटला. सो मागीर तें आनी परत थीक जातलें. सो हें जाल्लें आसा. मागीर हांव हेजे वर घालतलें कोथमीर. सो मुद्दम तुमी हें ट्राय करात. खावून तुमी म्हाका सांगात तुमी तुमकां आवडलें काय ना तें. ओके. सो हें धांपोवन दवरता. जालें. सो आयज फ्राय केला बांगड्याचे कटलेट आनी हांगा आसा वायट पापलेट आनी सुंगटां.
सो दिवाळी नंतर आम्ही 2 दीस ब्लॉग करून आसलेले. शिवनाचो फ्रेंड येयल्ले जेवपाक. एक्चुअली बाबू पप्पा येयल्ले, तांकां फंक्शनाक आपयल्ले, तेमी येवंक नासलेले. सो बाबू पप्पा येयल्ले, सो तांकां जेवपाकूच आपयल्ले. सो तेन्ना पापलेट आनी सुंगटां आनी इसवण हाडलेले. इसवण 4च पीस हाडलेले कट केलेले. ते सोंपले. हे सगळे उरलेले. म्हटलं आयज सगळे फ्राय करूया म्हटलें. आनी रातचे आनी दवरूना हांवें, सगळे आतांच फ्राय केला. ते आतां जेवून न्ही म्हाका किचन मातशें क्लीन करूंक जाय. ते रातचे परत फ्राय कर, ते मागीर सगळें ऑयली जाता. सो म्हटलें उरलें जाल्यार रातचे गरम करून खावपाचें. स्वता तशें आवडना नुस्तें गरम करून खावपाक, ताका तेन्ना फ्राय करूंक जाय. सो रातचे हांव आनी फ्राय करचें ना म्हणलें ताका. ओके, सो जालें आमचें जेवता की मेळटा तुमकां मागीर. चला. सो हांव आनी आई येयला आमचें आवटींग. आयज आमी येयला आयनॉक्सान. जस्ट आमकां आकाशान ड्रॉप केलें आनी व्हडलो पावस पडटा भायर. जस्ट धांवन येयली. ते भिजले. रितीक हाडूंक ना, ताका लागून रडपाक लागलो रितीक. आपूण येता म्हणपाक लागलो. हांवें म्हटलें ना म्हटलें. सो इश्वी न्हिदला. शिव आसा घरा कडेन, टेन्शन ना. सो 4:20 शो आसा. सो आमी येयला कांतारा पळोवपाक. आईक पळोवंक जाय खंय कांतारा. केन्ना ह्या पिक्चराक. सो आमी अशें आयकलें न्यूज की कोण कांतारा पळोवपाक गेला पळय तांकां देव आंगार येयला खंय, अशें आमी न्यूज पळयले. सो हांवें म्हटलें ही काडे पिक्चरां हाडल्या, ही काडे आंगार बी येत जाल्यार नाका, आपल्याक कोण येयनाका आंगार. सो म्हटलें येवया म्हटलें की शिव आयलोच न्ही आनी चडशी हांव पिक्चर बी चड येयना. कांतारा तरी खूबच बरें आहा म्हटलें येवया म्हटलें. ओके, सो 4:20 शो आसा. टायम जालो 4 जावना अजून. ओके, मातशें हांगा टायम स्पेंड करता. ठीक आहे. पॉपकॉर्न सगळें मदीं घेतलें हांव, कांय घेवचें ना. ठीक आहे. ही पळय पॉपकॉर्न नाका खंय इल्लेशें जेयला घरा कडेन. वाव, हांगा बरें हें घातला रंगोली. दाखयता तुमकां राव. तो हें पळय बरें घातला न्ही गे, बरें घातला. पॉपकॉर्न घेतलें. आई नाका खंय, हांवें म्हणलें पिक्चराक येयला खा म्हटलें. आनी एक शुगर फ्री हें घेतला, रेड बुल. साखर ना भितर. शुगर फ्री हें. चल यो. सो जालें आमचें पिक्चर पळोवन. तुमकां रिव्यू न्ही हांव घरा वचून सांगता. ओके. आनी शिवनाथान कॉल केला ताका पार्सल जाय खंय. सो हांव आयला रिट्स क्लासीक चिकन पार्सल घेवपाक. मागीर पार्सल घेवन मागीर इश्यू येतलो आमकां व्हरपाक. ओके. सो भायर पावस पळयात. रावला हांव शिवनाथाक, आजून येवंक ना. बरो व्हडलो येयलो पावस. तो जस्ट पावली आमी घरा. भिजले. शिवनाथ रावलो भायर न्ही. आमी तेंच्या भितर येयले. छत्री बी नासलेले. आनी शिवनाथ भितर मेळनासलें आयनॉक्सा भितर, म्हणजे मॉला भितर. तो म्हणटा थंयच राव म्हटलें. बाबू घेवन येयल्लो तो गाडयेन. सो बाबू उठलेलो. ओके. आनी पिक्चर तुमकां सांगू इतलें बेस्ट आहा. तुमी कोणें पळोवंक ना पळय वचून पळोवपाचें हें तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता. इतलें बरें आहा. रिषभ शेट्टीचें एक्टींग तुमकां कितें सांगू. म्हाका दिसता हांवें अशें एक्टींग खंयच पळोवंक ना. इतलें पिक्चर बरें आहा. ओके. सो भुरग्यांक हो शिव पालो भुरग्यांक अलाव ना खंय बेश्टो. इतले भुरग्यांक अलाव आसलेले, पण रित्वीक बोर जावपाचो तांकां इतलें कळना न्ही तें. पण स्टोरी सामकें बेस्ट आसलेलें, बरें आसलेलें. सो आई खूब एन्जॉय केलें. मातशें टायम चेंज म्हणून अशें आमी गेल्लीं आईक घेवन. सो तिणें मातशें एन्जॉय केलें. आनी येताना शिव पालो कितें पार्सल हाड. सो चिकन फ्रायड रायस आनी चिकन कढाई कितें हाडलां हांवें, रोटी हाडलां. ओके. सो बरें आसलें मुवी. खूब एन्जॉय केलें हांवें. सो आनी एकदां पळोवंक खंय दिसता. इतलें बरें आहा. शिवनाथान पळयलें तें मुवी आकाशाक घेवन गेल्लो तो. खूब बरें आहा. ओके. सो आनी शिवनाथाक हांव थँक्यू म्हणटा. आयकता, कित्याक तुवें आमकां वच म्हटलें न्ही ताका लागून. सो थँक्यू तुका शिवनाथा. आयज बरें पार्सल हाडलां खावपाक. बरो कोण हय आयज शिवनाथान दोगांकूय पयलें. मेन म्हणजे इश्विका. तरी कांय त्रास ना. वयता न्हिदलोलो तो, मागीर उठलो मागीर लेट, असो कांय ना. ओके. चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय. टेक केअर. बाय म्हण रे. बाय. I love you friend. Please you comment and subscribe to my channel. Best you all. पॉपकॉर्न थोडेशें दवरलेलें हाका. ताका घेवन येयलें हांव. तो खाता हयसर. तूंय खा. ओके. चला बाय.